नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची मुख्य खबर. गोयच्यान सोरेनवरची सोऱ्याची लॉरी पलटी, मद्यप्रेमीन केली फुकट पार्टी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या अडलूरू ग्रामात आज गोयच्यान हुबळी बाजून वयची लॉरी पलटी पण तितूत आशिल्ली अलग अलग ब्रँडाची सोऱ्याची बॉक्सां रस्त्यात अस्ताव्यस्त पडली आणि ती बॉक्सां व्हरचो चान्स थंय हजर आशिल्ल्या मद्यप्रियाक पडलो. अंकोला पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळावर वचून परिशोधना केली. ही लॉरी गोवा राज्यांतल्यान मद्य बंद घेऊन येयली अशें कळयलां. पण ही लॉरी गोंयची सीमा पोळे ह्या गेटी वेल्यान कर्नाटकात पास कशी जाली हो मुख्य प्रश्न आसा. ही मध्यान भरिल्ली चोरेचो सोरो व्हरची गाडी गेटींतल्यान पास जातना कोणकोणाल अधिकाराला हात वाले केले उरतले असो नागरिकालो प्रश्न आसा. हेजेर आता अधिकारी किती क्रम घेतात तो फुडलो काळ ठरयतलो.